आज पहिले डिसिजन कॅबिनेटाचें आशिल्लें चिल्ड्रन ऑफ द फ्रिडम फायटर स्कीम ही अमेंड केल्या आनी तांकां वन टायम 70 काय 80 लोक उरल्या तांकां आमचो प्रयत्न चल्ला की विदीन 6 मंथ सगळ्या जाणांक जे आसा त्या पद्दतीन घेवचे ती स्कीम अमेंड करून एक टायम जितके ऑफर्स मेळटा तितक्यो दिवन तांकां विशय सोंपोवपाचो तो प्रयत्न जाला मॅक्स टू मॅक्स इज द 6 मंथ्स सोंपयतले. Second is a proposal for the ex post facto expenditure sanction of amount 35 lakhs for the CSR award केल्लो ताजो ex post facto approval. Post facto approval for the expenditure sanction construction of the Hodar bridge हेजे फक्त लॅप्सीस एडमिनिस्ट्रेटीव उरलेले म्हणून तेजे आयज कंप्लीट केल्ले आसा. ताज्या उपरांत एक्स पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल फॉर द 36 नॅशनल गेम्सचे काही बसीस पेमेंट म्हणजे इंटर डिपार्टमेंटल पेमेंट जे असले पळय न्ही एक ATC बसीक परत ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक ताजो पेमेंट करपा खातीर. ओके ताज्या उपरांत गोवा एनिमल ब्रिडींग एंड डॉमेस्टीक रेग्युलेशन्स एंड कॉम्पेन्सेशन ऑर्डिनन्स 2024 ताका अमेंडमेंट हाडला आमी रुटवायलर्स आनी पिटबुल हे जे आसा पळय न्हू तो ब्रीड बॅन करपा खातीर आयच्या कॅबिनेट डिसिजन जालें. टोटली बॅन आतां तेंच्यांनी पयलीं रजिस्टर करचें पडटलें तें आनी तेजी काळजी आपुणूच तेजी जबाबदारी घेवची पडटली तो कोणाक चावूंक जायना आनी हय येतले ऑर्डिनन्स येतलो हेज्या फुडें येवचें ना आनी भायल्यान हाडूंक मेळचें ना. पिटबुल कॉन्ट्रॅक्च्युअल एक्सटेंशन ऑफ द सर्विसीस फॉर श्याम काणकोणकर मेडिकल ऑफिसर एक्सटेंशन दिला ताका. ओके it is an extending the benefit of the corrigendum to the terminated staff of the member of the parliament of the Lok Sabha of the Goa North Sabha and Rajya Sabha parliament जो स्टाफ आशिल्लो पळय न्ही तांकां मदीं टर्मिनेट हें जाल्लें तें तांकां ती सर्विसीस एक्सटेंशन केलें. क्रिएशन ऑफ द न्यू डिपार्टमेंट वीच इज द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकींग वॉटर आमी पयर अनावन्स केल्लें ताका कॅबिनेटाक हाडलें DDW वीच इज द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकींग वॉटर PWDंतल्यान ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट हे कंप्लिटली सेपरेट जालें आनी त्या खातीर ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट म्हणूनच फुडले सगळे प्रोविजन ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत जातले उदकाचे पिवपाचे प्रोविजन. ना DW डिपार्टमेंटाचो CE हो त्या डिपार्टमेंटाचो हेड आसतलो. PWD डिपार्टमेंटाच्या अंडर हाचे कांयच येवचें ना. PWD डिपार्टमेंटान हॅन्स फोर्थ ओनली रोड्स आणि बिल्डिंग्स उरतले इवन दो द सिवरेज इज गोईंग इन टू द सिवरेज कॉर्पोरेशन. सिवरेज कॉर्पोरेशन इज फुल्ली लूक आफ्टर बाय द सिवरेज कॉर्पोरेशन. आतां पर्यंत जातालें सिवरेज कॉर्पोरेशन नवीन पायपलायन घालताले सिओर लायन प्लांट तयार करताले मागीर मेंटेनन्स हे पळयताले तशें ना सिवरेज सुद्दां सेपरेट जातालें ते नॅक्स्ट हेका येतलें. म्हाजो प्रश्न कितें आसलो PWDचो CE आसा सध्या पब्लीक इंजिनियर जो वॉटर सप्लाय पळयता तोच सेपरेट जातलो का म्हणटा. एक्झॅक्टली रायट. वर्टिकल तो सेपरेट वर्टिकल म्हणजे दोज वर कांयच ना वील गिव द फर्स्ट ऑफर फॉर ऑल द इंजिनियर्स दोज वर इंटरेस्टेड टू जॉइन द DDW डिपार्टमेंट दे कॅन पॅरलली गो अँड जॉइन इन दॅट डिपार्टमेंट. तांची प्रमोशन्स हे ते लायन ती वेगळी उरतली एंटायर न्यू प्रोसेस म्हणजे आमी तांकां ऑफर दितले हांगा जाल्यार तुका थंय वचपाचो यू कॅन गो देर एंड जॉइन एज येई आहा तो येई थंय जॉइन जातलो. दोज वर इंटरेस्टेड दे कॅन गो देर. एट प्रेझेंट वी कॅन डायरेक्टली डेप्यूट करतले आमी म्हणजे तो त्या लेवला वयलोच CE लेवला वयलोच फी थंयसर घालतले इतकोच फरक. PWD पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट वील लूक आफ्टर रोड्स आनी बिल्डिंग्स हे PWD पळयतले. DDW डिपार्टमेंट ऑफ द ड्रिंकींग वॉटर होल ड्रिंकींग वॉटर पळयतले आनी सिवरेज कॉर्पोरेशन हेच फुडें सगळी सिवरेज पळयतले. सिवरेज कॉर्पोरेशन इज अंडर द फायनान्स डिपार्टमेंट कंप्लिटली कॉर्पोरेशन वेगळें. DDW हे कंप्लिटली वेगळे डिपार्टमेंट मिन्स कंप्लीट वेगळे डिपार्टमेंटूच जातले आनी WD उरतले. आमी जशें म्हटलां पळय न्ही आतां पर्यंत जितक्या 100% तेजेर लक्ष दिवपाक जाय तितकें लक्ष वचनाशिल्लें वेगळे डिपार्टमेंट केल्ल्या कारणान 100% लक्ष दितले देर प्लॅन फॉर अनदर 25 years
म्हणजे WRD डिपार्टमेंटान ताका उदक हाडून त्या स्पॉटाचेर दिवप आनी हांच्यांनी लिफ्ट करून फिल्टर करून लोकां पर्यंत पावप हें काम देर वील बी द कॉर्डिनेशन बिटवीन द WRD डिपार्टमेंट एंड DDW डिपार्टमेंट ओके केन्ना पर्यंत जातलें जसं कार्य जालें आमी ह्या बजेटान ताका नेक्स्ट एलोकेशन सेपरेट जातले सगळे बजेटरी मंत्री वॉटर सप्लाय आणि वेगळे मंत्री आहेत. सध्या एकूच आहा मरे असू शकता न्ही मागीर सर Ex post facto approval for the filling of one post of embryologist in the Department of Obstetrics and Gynec on the consolidated salary of 80,000 on the contract basis for the 1 year. आमी embryologist घेवपाचो थारायल्लो आसा. Filling of the 3 posts of the lecturer in the Department of Pediatrics, Goa Medical College, Bambolim on the contract basis initially for the 1 year or till fill the regular post. 3 post lecture basis lecturer म्हणून आमी pediatric departmentat घेता. येस थँक्यू फ्रिडम फायटरांचे एप्रॉक्सिमेटली म्हज्या अंदाजान 60 ते 70 अशें कितें तरी आसत तांकां ते थोडे जाण ह्युमन रिसोर्सान जॉयन जावंक ना आतां तांकां परमनंट जॉबान घेतले Same, there have been some थोड्यांनी जॉब हातूंतल्यान मागीर घेतली आनी रोखडीच सोडली ना. There have been some instances like that. खूब जाण आसा पयलीं थोड्या जाणांनी 3 जॉब घेतले पिवन म्हणून जॉयन जालो मागीर LDC घेतो त्या खातीर हे लिस्ट उरला म्हणजे तेजेर कोणी सारकें मॉनिटर करिनासले हांव येयल्ल्याक हांव तें मॉनिटर करपाक लागलो एकट्याक एकूचदा जॉब घेवंक मेळटा बट ताका तेजेर नांव कट न केल्ल्यान 2-2दा जॉब सुद्दां घेतला जॉब हार्नेस केसीचे खूप पेंडिंग हार्नेस केसीचे तशें जाता तशें फ्रिडम फायटराचें केला पळय न्हू तशें त्या पद्दतीन तेंय करता एकदां सुभाष शिरोडकर सरांनी असेंब्ली सुरू असताना एक सांगलेले की राज्यात धरण बांधताले म्हणून आणि हा ते फाटला 2 असेंब्ली सांगलेले त्याची किती झाले पुढे सुरू आसा प्लॅनिंग Same, that's like the jobs are going to US and report for anything or working from your department like अशें आमी कितें येता तो your government माझ्या डिपार्टमेंटा कडल्यान मॉनिटर करीत आसा NRI कमिशन आनी NRI डिपार्टमेंट आमचें NRI कॉर्पोरेशन हे कंप्लिटली मॉनिटर करता केस टू केस बेसीस मॅक्झिमम म्हणजे आयजूय जशें म्हटलां पळय न्ही आमी नोकरीच्या आमिशांक बळी पडून असले जे नोकरीचे हे जे आहात भायर व्हरता म्हणून जे एजंट बसलेले आहात तांकां पयशे दितात भायर वचून फसतात अशे खूब जाण गोंयकार फसल्या म्हणून कोणी ह्यान फुडें खंयच्याच काल आमी जशें AI लॅब आनी सायबर फ्रॉड म्हटलां पळय न्ही हे सगळे हेच प्रकार आसात ओके थंय सुद्दां म्हणजे एका वर्साक 100 कोटी लॉस जावप इट इज अ बीग लॉस गोंय सारकेल्या बारीक राज्या खातीर लोकांनी निदान हाज्या फुडें तरी फसचें न्ही एक म्हजें म्हणणें